वयर सुवातेर गोंयच्यो मुखेल खबरो. मडगांवचे सब रजिस्टर ऑफिसां एक बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक कंप्युटर उजार करून 7 दीस लायताय. आदीं गोंयकार कोलवा वा कळंगूट प्रायर माया म्हयन्यान 3 दीस मुद्दांस कोताले. आतां थिंग ओन्ली बेकडाकार दिसती पडटाय. हांगे भलाके मिनिस्टरान दांतां हॉस्पिटलां वचोन दुमसोड घायलो म्हूण गोंयकारांचो खूंय मेल्याय रे. जागी जायाय. म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. हांगे इंडिये देशांकू एडवान्स टॅक्नोलॉजी उजार करपाक एकदम मुखा वयर पांवड्यार पावले. केसो मेशीन गोळ्याय आनी मोळ्याय. इंडिया मनशांगे बेजा लागता आनी खंयच्याय देशा लोकांगे बेजो सर करूं जायना. तूं कसलेय रूल तयार कर पूण ते रूल केश कोन्न टॅक्नोलॉजी उजार करून मोडूं जाय ते आमी जाणाय. आदल्या तेंपार पुलिसां हातीन लायता जाल्यार लोडू पयशां बारके कवडी कोण खरें तेंच्या हाती लायचे पडटाले. आतां आमी टॅक्नोलॉजी उजार कोताय. तेंच्या हाती लायत म्हणटाय तीं उतरां पोरणे जालें. मॉडर्न भाशेन तेंकां आमी आतां जीपे कोताय. इंडियन मनीस संवसारांत कितू मुखार पावले तें चोय. पयरू आमी आनी एक रॉकेटा बंका उजलायन आनको मुना दाळां. केसो कंप्युटर आनी मेशीन तयार करून उजार करूं लागले. पूण हांगे मडगांवचें सब रजिस्टरा ऑफिसू म्हज्या फाटल्यान येतें वळखासता बिल्डींग आसा तितून आसा आनी त्या बिल्डिंगा वळखासता माता निसलदाना एडमिनिस्ट्रेटीव कॉम्प्लेक्स म्हूण नांव दिलां. पूण तेजे भितर गेले सायबा बोगोश. कितें सांगो तुमकां. एक बर्थ सर्टिफिकेट एप्लाय केल्यार 200 रुपया नोटां पयलीं घेताय आनी मागीर सांगताय व्हरपा 7 दीस उपरांत यो म्हूण. एक सर्टिफिकेटी 7 दिसू. सांता मारिया माय दे देवूस. हांव नोको हेंको कंप्युटर आसाय ते 1942 वर्सांतू लेखीत म्हूण कोण जाणा. पूण मागीर 7 दीस उपरांत हाडूंक गेल्यार प्रिंटर चलना म्हणटाय. एसो सेरकसाय खंयच्याय गांवां चलना मरे. हेच बिल्डिंगांकू 5-6 वर्स पयलीं भितर वचून बर्थ सर्टिफिकेट एप्लाय करून 7 दीस उपरांत गेल्यार थिंग क्लार्क बसत तें सर्टिफिकेट मरे हातीन बरोवन दिताले. सायबा बोगोश. तें मडगांवचें सब रजिस्टर ऑफिस सायकें कुटीत म्हूण तें कंप्युटर घेवन दिलोलें काम फास्ट जावपा जाय म्हूण. 8 वर्स उपरांत गेल्यार तेच सर्टिफिकेटी आजून 7 दीस काटाय मरे. आनी एक तिवर काडपाक 500 रुपया घेवन 15 दिसांनी आपयताय. पूण तें कांय न्हू. ते सब रजिस्टर ऑफिसान टायम काटाय म्हूण हांवें इंटरनेटाचेर वचोन ती गव्हर्मेंटा वेबसायट goaonline.gov.in उगवल्या पयलींच तो भाजपाल्यान दोतोरा फोटो येता तेका चोयल्यार तो मुरगोटन गोंयकारां असो दिसता. हांवें पुर्तुगेज पासपोर्ट करूं जाय म्हूण हिंग मुगे पायके तिवर काडपाक एप्लाय केलें. आयज 5 म्हयने जाले ते म्हणटाय एप्लिकेशन इज अंडर प्रोसेस. हो इतू लांब प्रोसेस केसो तो कोणाकूय खबर आसा. म्हाका मरे पयरू बंबयचो माशेनांगे फोन येयलो. आपणा हूंय 500 चेरीस पार्सल करून धाड. म्हाका ताट आख्खो उगडास येयलो. हे फावटी माशेना माया म्हयन्या तें गोंय येवपा मेळोना. चेड्यान हूंय म्हयनोभर युरोपा भोंवडावपा वयलोली. एक मात गोंयकार कितले भायले देश भोंव आनी तेंगे वळीक आसता जेवणां जेवूं. पूण गोंयच्या जेवणां खाणां प्रात केन्ना इसरोनाय. म्हाका भुरगेपणार उगडास आसा. गोंयकारां बंबयसून गोंय येतना दोबिताला वचून स्पेशल चणे आनी बिकणां घेवन येतालीं गोंयकारां खावोवपाक. आनी वयतना गोंयसून चोरिसां दोश बेबींक दोतोल काजू बियो माडा फेणी बाटली माडा बिस्कूट काजू फेणी गॅलन माडा तेल आंब्या मांगत पणसां साठ आनी हेर जिनस घेवन मेजूं जायना तितू बॅग भोवन वतालीं. माया म्हयन्याक कोलवा ना जाल्यार कळंगूट प्रायर वचोन 3 दीस मुद्दांस करून येतालीं.
त्या तिनूय दिसां एक परंपरा आसताली. सकाळी 7 वरांचेर उठून वेळेर न्हांवूंक वयतालीं. दादले आनी चेडे तशे तरणे चेडवां बँडबोत खांदावतालीं. आनी त्यो जाणटे आनी मोटे आंटी आसाय त्यो दोंपरा सकयल उदकां बसून दर्यालार आंगार घेतालीं. पूण थोडे आमगे भुरगे देडशाणे आसताले. ते म्हाका शेव मारूंक व्हडली लार येता त्या दणां अर्दें फुलयन आंगार घेताले. पूण ते लारा बारा लोटोन वयर रेंचेर पावताले. मागीर तेंकां कोणें चोयलें म्हूण कळ्यार 40 दांत दाखयन लॉजीन आसताले. थिंग मागीर बरें वगत न्हांवता आसतना आमगे दादले अशे वेळेर भोवन रांपणी नुस्त्या घेवन येताले. आनी वत वयर येचना पयलीं परतून वलेले ते बूक केलो कॉटेजींनी नळा उदक न्हांवपाक लायण्यो लायताले. ते कॉटेजींकू रांदपाक कुजीन आसताली आनी सगलें जेवण तितूंक रांदतालीं. ते एक कॉटेजी रुमांकू आमी माय पाय भाव भयणो माश्पाव माश्पयणो आनी सगळे आंटी आनी अंकल 10-12 जाण रावतालीं. एक दीस ते रांपणी नुस्त्या कालदीन केल्या दुसऱ्या दिसा चेरसां आरोस करून रुच्चीन खाताले. भुरग्यां मुखाय मोळी पयशे पॉकेट मनी म्हूण दिताले. ती चिल्लर घेवन मरे आमी दोड्यांक तेल घायनू आमगे फेवरेट मनशां वाट चयताले. थोड्या वखदान थिंग पयसून टाव टाव करून तो 2 रथां गाडी घेवन वता बारा तो आयस फ्रूट वालो तो दिसती पडटालो. आमी तेका चोयन सारके खुशालकायेन उडी मारूंक लागताले. बारके लांबो पोतें पेप्सी म्हूण मेळटा तेका 5 पयशे पडटाले. मँगो आयस फ्रुटा 10 पयशे आनी दुदा आयस फ्रुटा 15 पयशे पडटाले. ते आयस फ्रूट घेवन आमी चिंवन चिंवन दोळे कोताले. सांजे वयले सगलीं ते बिचीर पासये वयतालीं. आनी स्पेशल म्हणजे ते आमगे बोमयच्यो सगल्यो हेवी वेट आंट्यो येताले त्यो हॉट पॅन्ट घाल शिवाय पासये वचपाक भायर सरना आसलीं. ते वेळे वयले रे भोंवन हेडोन पांय वळोन येतरीक ते कॉटेजीन सांजे मागीर बाथरुमां परतून दोणको न्हांवपाक सगले आलो. ते गव्हर्मेंटा ट्युरिस्ट कॉटेजी मुखार रे मेज आनी थोडीं कदेल आसताय तेंचेर बसून आंब्रे वगतात सगल्या भुरग्यांक न्हांवून जातरी लायनी दवरताले. आमगे मागीर वडील आसाय ते आमकां कुलेर नागान काजू फेणी पिवूंक दिताले. आवयस म्हाका आजून उगडास आसा. तो कुलेरिना तो गोंड मात्री तें काजू पोटां खूंय पासून पावल तें कोटालें. राती जेन जात्री सगले दादले आनी चेडे भुरगे ते लांब बॉलकांवां मांदूर घालून लायनीन न्हिदताले. पयर फाटीं आमगे सावदी मिनिस्टर देरफेंतू ते डेंटल कॉलेजी हॉस्पिटलां भितर सोल खूंय. अरे ना रे पापया, सावदी अरेबिया न्हू रे, तो रे सावदी मिनिस्टर बलाके रे. तो रे कळना जाल्यार तो आमगे वाळपय गांवचो पॉलिटिकल इरमांव. तो हूंय थिंगा कोणा सांगना आसतना सरप्रायज विजीट दिवपाक गेलो. हें आयकोन लांप्यां हुशाल जालो आनी तेशें मातशें चिंतूंक पळो. हे सरप्रायज विजीटाकू सगळे रिपोर्टर आनी व्हिडिओ कॅमेरा घेवन कितको पावल काय म्हूण तेंकां कोणी सांगिल्लें. तो मिनिस्टर हे हॉस्पिटलांत ते टायमार सरप्रायज विजीट दिवपा आस म्हूण कांय नजो. थिंग वचोन इरमांव थंय एकदम बरें केलें. पुराय रे वचोन 2 क्वेशनीचान 2 जाण नर्सी सस्पेंड करून उडयता. इन्क्वायरी कोन्न आसतना थिंग कॅमेरामॅन आसाय तेंकां दाखोवपाकू. थिंग मरे बाकी घरचे इन्क्वायरी आसता थंय करूंक ना. तेंकां विचारूंक जाय आसलोलें. एकदां तो फिलींग घातो जाल्यार 3 म्हयने उपरांत कितें आपयताय काय म्हूण. आनी दांतां सोरी घातो जाल्यार हूंय 2 वर्सां यो म्हूण सांगताय. सायबा बोगोश. आनी नेये दांत घालूंक जाय जाल्यार मोत्री यो म्हूण सांगताय. कितें म्हूण कोण जाणा. आतां गे वाळपयचो पॉलिटिकल इरमांकू लांप्यां एक इन्विटेशन दिता. एक दिसू तुका टायम मेळटा 2 सगल्या रिपोर्टरां आनी कॅमेरामॅनां घेयनू रस्त्या ते वाटेन आमगे GMC तुल्या खंयच्याय एक टॉयलेटां सरप्रायज विजीट दी. मागीर थिंग काम कोतोलें आपय आनी विचार हे टॉयलेट हितू सूज कित्याक लागून आसताय काय म्हूण. आनी सगळे जबाबदार आसलो तुगे गांवचे तुवें कामां लायलो पावण्यां आपयन काम कोनाय म्हूण एकल्याकू सस्पेंड करून उडय. कितें तरी उपाय काड मरे इरमांव. लोक बरो मागता तुका. कितें कोताय रे बाबा. एश केल्या बंबई पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळया. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयता मुगे काणयो. मोग आसूं.
This is Lampion signing out. Mude out.